Hello guys, good afternoon. कशे तुम सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आणि हांव ब्रेकफास्ट केलो आनी पॅटीस खाताले. एक पॅटीस काल मगे ती सिस्टर इन लॉ येलो न्हू, सो तेंगेन येलो म्हाका, सो ती आतां खातालें. हांवे ना टेस्टी. ओके, एक पॅटीस बरें जालें सारकी. थँक्यू. आनी कितें दाखयता हांवें पळय न्यू कप केला मगे लेटराचें. कैसे ते सांगा. ओके, सो कैसे ते सांगा. ओके मगे कप आनी हांवें गेल म्हूण पियसनानूय गेली सेम कप आपणा, बट हांवें तेगे हेजी न्हू अशें मार्क केला पी मुगे हितून तो येवपाक न्हू तेगे सेपरेट. ओके, सो आतां हांव पॅटीस खाता, एन्जॉय करता आनी मागीर मेळत तुमकां. ओके, सो ओके मुगे हायन बी जालें आनी हांव म्हळ्यार आतां ग्रीन पुलाव रेसिपी कोतलें, मिन्स कोतो हांव पुलाव. सो हांवें म्हळ्यार हांव कोत्तलें तुमचे कडेन शेअर कोतलें. ओके, सो आतां करपा येता. ओके, स्टार्ट करुया आतां. सो हिंगा हेचो हें 2 कपशें तें रायस केलें, वॉश केलें तेका आनी हाफ एन आवरशें हांव हेचो सोक करून दवरता तें. ओके, सो तेका म्हळ्यार पेस्ट करपा हांवें 1 कप कोरिएंडर, 1/4 कप मिंट आनी 2 ग्रीन चिलीज केले. पेस्ट केला नाचो पेस्ट रेडी आहा. होण मारपा हांवें एक ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन गेला, वायट स्प्रिंग ऑनियन तजो, आनी हांवें 3 गार्लिक क्लोव्स बारीक चॉप केले, 1 ऑनियन बारीक चॉप केले आनी हेचो फ्रोझन ग्रीन पीस केले. आतां हांड केलें आनी 2 व्हडले धवले हांवें तेल घायला आनी तितून हेचो कालाफुरा, मिरयां आनी इलायची घायले आनी तें बरें भाजतलें आतां. ओके, सो मातशें हें जालें म्हणटरी हांव तितून मागीर तें गार्लीक आनी वायट स्प्रिंग ऑनियन आनी ऑनियन घातलें आनी तो बरो जावं पासून हें कोत्तलें, शिजयतलें. सो आतां आमगे हेचो होण रेडी आहा आनी आतां आमी तो पेस्ट केलो तो घालपाचो आनी तो बरो फ्राय करून घेवपाचो, बरो शिजोवपाचो तेका. आतां आमगे पेस्ट तो मसालो बरो भाजून जाला. आतां हांव 3 कपशी उदक घेता. ओके, नॉर्मली 4 घेता बट हांव 3 घेता, सो 1 वण कोता. ओके, कित्याक तेजेरूच तें जाता मागीर तें स्टिमीचेरूच. ओके, आतां हिंगा मॅगी घायलें, तुम जाल्यार सॉल्ट घाल जाता तुमगे टेस्टा प्रमाणे कितको जाय तें. ओके, सो मागीर हांव तितून तें ग्रीन ऑनियन घातलें, तें बॉयल येयलें म्हणटरी मागीर हांव तितून हांवें तांदूळ घायले आनी ते बरें जावं पासून स्लो फ्लेमीचेर आतां दवरपाचें. सो नापताना हांवें इल्लेशें आतां हितून ग्रीन पीस घायले, हेचे मिक्स करपाचें आनी दवरपाचें. सो चोय आमगेलो पुलाव रेडी आहा. जालो मुगे पुलाव बी. तुमी करा आनी ट्राय करा आनी सांगा. तो आतां बॅकग्रावंड म्युजीक एक भायल्यान घायलो आहा न्हू थिंगा वचून, सो तुमी सांगा केशें जालें तें. ओके, ट्राय करा. सदां नॉर्मल कोत्ता बट ग्रीन करुया म्हणे, सो तुम कडेन शेअर करुया. सो तुम करा आनी सांगा. आनी हांव मातशें आसात रेडी कोत्तालें, मातशें मसालो बी लायन दवरला शिजोयता. फाल्यां कितें तें कोटोत तुमकां मागीर. ओके, सो चला मातशें तें कोन्न घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. Nanu, you also jump. Ready? Watch. Ready? 3, 2, 1, go! सो हेचो आतां मागीर तुमकां नांवान बी सगलें केलें आनी सकाळ तुमकां सांगलो न्हू मसाला आसात करपा मॅरिनेट केलो म्हूण, ते शिजयल बी कट बी केले ऑलरेडी आनी रेडी आहा. ओके, एंड विडियो एंड करचे पयलीं म्हळ्यार हांव मुगे इसको विश कोत्तलें. हॅपी बर्थडे टू माय लविंग हजबंड. मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज and thank you for everything, whatever you do for us, and we all love you. It's a person. Happy birthday, Dada. And Princeton मागीर नेक्स्ट विश करतो. ओके, एंड बेश्टे धाकटेशे आसतले एक बर्थडे ब्लॉग एस घातो धाकटोसो हाल्या आमचे भितर आमी बेश्टें केलें कांय ना सेलिब्रेशन, बिकॉज तोय कामां वयता न्हू, सो तेका हॉलिडे ना मागीर तेका लागून आमचे भितर हें करुया म्हणून सांगलें. Okay, so आतां आमगे video hinga end kota. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Till then, you'll take care and bye.